नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या आयच्या या खाशेल्या भासाभास कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयज आमच्या बरोबर जे मानेस आसा तेंच्यांनी वळख करून दिवपाची गरज ना. आमी थेट तेंचे कडेन आनी आमचे भासाभास जी आहा ती सुरवात करूया. आमचे बरोबर आसात आरजीचे सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार. विरेश बाब, तुमकां येवकार आमच्या स्टुडिओ भितर. आयज आमी ही जी भासाभास करता एक 2-3 विशय आहा, पूण सगळ्यान व्हडलो म्हणजे आनी ताजो विशय म्हणजे तुवें 1-2 दिसां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो की सरकार एके वटेन रोड सेफ्टी वीक करता आनी दुसरे वटेन सरकारा कडेन रस्ते सारके करपाक पयशे ना आनी ज्यो फायली धाडटा त्यो रिटर्न येतात पयशे ना म्हणून सांगून. सो हेचेर आमी सुरवात करुया. कित्या खातीर तूं ही टिका केली आनी तुज्यो फायली रिटर्न येयल्यो काय एकंदर रस्ते सगळे गोंयचे परिस्थिती पळोवन तूं ही टिका केली काय कशें कितें? पयलू म्हणजे जेन्ना रोड सेफ्टी वीक आमी मनयता बरी गोश्ट आसा की रोड सेफ्टी जायूच. आनी हे आमी विधानसभेनूय सांगलेले. गेल्या त्या अधिवेशनान आमी सगळ्यांक मिनिस्टरांक सांगले, आमचे PWD मिनिस्टर जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांकां सगळ्यांक सांगलेलें की सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी सेफ्टी जेन्ना म्हणटा तेन्ना सरकाराचो जो हें आसा धोरणां आसा ती सारकी आसपाक जाय, ती सारकी लाभपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी पळयता रस्ते सद्याक सारकेच ना. चडशे कडेन खणकुलां पडलेली आसा, चडशे कडेन वॉश ऑफ जाल्ले आसा. रिसंटली म्हटल्यार 1 वर्स पयलू पासून कोण हॉट मिक्स घातलेलो आसा तो गेल्लो आसा. म्हटल्यार ही परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ वर्क सामको थर्ड क्लास जाल्लो आसा. आनी हे जेन्ना आमी पळयता आनी कितलेशे कडेन पॉटहोल्स म्हटल्यार गोंयांत तुमी आयज भोंवता आसतले, तुमी खंय कितले गांवांनी वयता ते चडशे गांवांनी आयज पॉटहोल्स पडलेले आसा. आनी जेन्ना आमी विधानसभेन पासून आमी उलयताले, आमी तेन्ना सांगलें तेन्ना अशें आमकां मिनिस्टरान अशी चॅलेंज केली की आपूण येता तुमच्या वांगडा, आपूण दाखय तुमी, आपूण बायकार येता तुमच्या वांगडा आनी तुमी सगळ्याक भोंवड्या बुलेटीर आपूण भोंवड्या आपूण पळयता म्हणून. पण जेन्ना ते उतर येता त्या उतराचेर हांवेंनूय सांगलें हांव व्हरता तुमकां, दाखय खंय आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी पळयता आसतले पणजी स्मार्ट सिटी आमी म्हणटा. जेन्ना स्मार्ट सिटी आमी म्हणटा ते स्मार्ट सिटीची हालत कितें जाल्या आयज सगळ्यांक दिसता. अशें न्हू की कोण आमी कुड्डे जाल्या अशें कांय ना. आमकां सगळ्यांक दिसता आनी दिश्टी पडटा आनी दोळ्या फुड्यान सगळ्यांचें आसा. पण तरी पूण तुमी म्हणटा की ना खंय आसा कितें आसा दाखय आमकां, हें करा तें करा. सो हें अशें न्हू लिपोवन कांय ना, हें सगळ्यांक दिसून आसा. आनी तेकाच लागून आमी जेन्ना उलयले हांवें पयर पासून जो स्टेटमेंट केलो तो स्टेटमेंट असो आसलो, क्लियर कट आसलो की तुमचे टायम टू टायम जे काम जावपाक जाय ते टायम टू टायम जायना. एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जाल्लो आसा. ज्यो फायली आसा त्यो फायली वयर वयता परत येता, फायनान्सान वयता जावं आनी खंय वयता, नोट मारता परत येता, परत आमकां वयचें पडटा. हांव अक्षरशः तुमकां सांगपाक सोदता की जेन्ना डिपार्टमेंटान वयता फायली एक नोट येता तेजेर, बेश्टोच नोट येता आनी तो नोट मारून परत येता. म्हटल्यार ती फायल परत घुंवता, म्हटल्यार ताका डिले जाता. आनी तितले म्हटल्यार थंय पॉटहोल्स आसा ते पॉटहोल्स तशेंच उरले, थंय खणकुलां तशेंच उरले, रस्तो आसा तसोच उरलो, तो दुरुस्ती जायत ना. आनी हो सामान्य जनतेक जो त्रास जाता हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसा? सरकार आसा. कित्याक सरकारान ती एडमिनिस्ट्रेशन आसा तें करिना. आतां हितून कशें आसा, फायनान्शियल कितें आसतले इश्यू आसूं शकता, फायनान्साक लागून ना. पण जे फायनान्साक लागून ना जाय थंय तुमी रस्ते करिना. आतां पणजेन तुमी पळया, पणजेन परत हॉट मिक्स घालता. पयर पासून आमी पळयला परत हॉट मिक्स घालता. काल ते रायबंदर सायडीच्यान ते सायडीन पळयल्लें थंय खणलां आतां, थंय रिसंटली हॉट मिक्स G20च्या टायमार हॉट मिक्स मारलेलो. सो अशें जें आसा जे टॅक्स पेयर्साचे पयशे मोडटा, सेंटराचो फंड जो येयल्लो म्हणटा आनी तो सेंटराचो फंड नाच जालो आनी आतां पयशे ना आनी त्या कारणाक लागून खुबशीं कामां पेंडींग उरल्या. अशें जावपाक जायना. आमकां जाय की सगळीं कामां टायमार जाल्लीं आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना. आयज गोंयकारांक अशें जाल्लें आसा, आयज तुमी पळयता बॅकबोन कोणाचो वयता, कोण मोडटा कोण मोडटा, इन्शुरन्स कांय ना. आनी GMCन जावं खंयचे हॉस्पिटलांनी आयज ते एडमीट जाता. तांकां कोण पळयता? तेंची फॅमिली वचून पळोवचें पडटा. सरकार काय आपूण कांय पळयना. सरकार म्हणटा आमचें हें ना, पडलो म्हणटकूच कोणाक कांय पडलेलें ना. सो हेजी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती सरकारान घेवपाक जाय. दुसरें म्हणजे आयज तुमी पळयता सिग्नल्स, आमी लास्ट टायम पासून सांगलें जे होर्डिंग्स आसा, सिग्नल्स जे आमचे घालपाक जाय ऑन हायवेज, ऑन इंटरनल रोड्स, हे सारके ना. स्पीड ब्रेकरांचे सारकी पेंटींग ना. आनी हे सगळे ऑल गोंयचेंय सांगलें, आमचे सांद्रे मतदारसंघाचेंय सांगलेलें. ऑलरेडी हेजी फायल केल्ली आसा, सगळे रेडी एस्टिमेट करून फायल केल्ली आसा, बट आजून पर्यंत पास जायना. एवरी टायम कितें आसता, आमदाराक वयचून चॅक करचें पडटा कितें जालां, खंय जालां, कितें जालां. आयज आमदार थंय वयतलो, ऑफिसांनी वयतलो, जावं मिनिस्टराक मेळोंक वयतलो, जावं सेक्रेटरीक मेळोंक वयतलो, सगळ्यांक मेळोन वयतलो आनी कामां करून हाडपाची. म्हणजे ही परिस्थिती जाल्या. आनी हे हांवूच न्हू, आयज अशें म्हणूंक शकता आसतले, थोडे जाण म्हणटा आसतले की ऑपोजिशन म्हणून हांव उलयतां. अशें न्हू, हांवूच उलयना. हो रुलींग पक्षाचो आमदार मायकल लोबोन रिसंटली स्टेटमेंट केल्लो आसा. तेणेन सांगलां की फायलींचेर नोट मारता आनी इलेक्शनाचेर, म्हटल्यार इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आसा तेन्ना तेच्या पयलू वॉक ऑर्डर काडटा, म्हटल्यार तें काम जायत ना.
ते काम फुडें उरता. बट एका तूं अशें म्हणटा की सरकाराची ही जी एक सिस्टम आसा फायली धाडप मागीर त्यो क्लियर करून हेतूनच तुमचो टायम वयता अशें म्हणटा तूं आमदारांचे आनी ते फायनली जायत ना पयशे ना. हय आयज अशेंच सद्याक प्रथा चल्लेली आसा. ही जे मायकल लोबो सांगता एक वाटेन ते करेक्ट आसा, सारकें आसा की प्रथा चल्लेली आसा की तुमी दवरया फायली पेंडींग दवरया फंड ना हें ना नोट मार परत धाड आनी तितून कितें जाता हें फुडें वचोंक म्हटल्यार तांकां कशेय भशेन तें मातशें अशें करून फुडें व्हरपाक जाय आनी इलेक्शन पर्यंत पावपाचें. म्हणजे पयशांचो क्रंच आसा तो ते अशें हें करून काडटा अशें म्हणटा तूं. हय सामको सद्याक पयशांचो क्रंच आसा हो दिसून येता. आनी जेन्ना पयसो आसता तो नाका आसलेले इव्हेंट्स जावं हें तें मोडटा जे खरेंच गरजेवंत आसता खरेंच तांकां पयशे जाय थंय घालिना. आयज तुमी पळयता आमी मेंटेनन्स आतां खुबशे बिल्डिंगांचे मेंटेनन्स जे आसा ते आतां तुमी खूब कडेन आमी वयता तेन्ना आमकां दिसून येता ती मेंटेनन्स ना. आतां फॉर एग्जांपल जुंता हावसाची सारकी बिल्डींग जी जुंता हावस सामके कितलेशे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसीस थंय आसा आनी ते बिल्डिंगेक मेंटेनन्स ना सारकी. फॉर एग्जांपल जीएमसीन कितलेशे कडेन आमी जेन्ना विजीट करता आमी सांगून दिता आमी मिनिस्टराक सांगता जावं आमी एडमिनिस्ट्रेशन कोण आसा तांकां सांगता मेंटेनन्साक कोण आसा तांकां सांगता. सो फायली आसा म्हणटा फायली धाडल्या म्हणटा पूण त्यो आजून पर्यंत क्लियर जावंक ना हें जावंक ना तें म्हटल्यार आमी जेन्ना सांगता तेन्ना पासून ते क्लियर जावंक ना हेंच आयकूंक मेळटा. बट फुडें कित्याक जायना. बट हो तूं म्हणटा पळय हें विरोधी आमदारांच्या बाबतीनूच जाता की आतां जे रुलींग MLA आहा जे 8 आमदार विकास करपा खातीर म्हणून गेल्या म्हणटा ते काँग्रेसींतल्यान भाजपान तेंच्या बाबतीन हें जालां काय तांकां वेगळी ट्रिटमेंट मेळटा. हे तुमकां सांगूंक सोदता आयज ते भितूर गेल्या पळय ते आतां त्रासान पडलेले आसा. तांकां कितें जालां तांकां उलोवपाकूय हें ना आयज उलोवपाक शकना. तेंचेय सेम सिच्युएशन आसा. आतां कोणूय विरोधी मीन्स रुलिंगाचे वचून आमदार कोण आनी भितूर गेले आसा आमदार 8 आमदार गेल्ले आसा ते बरें नेटान गेल्ले आसतले की आपणाची सगळीं कामां जातलीं हें जातलें तें जातलें आनी ते बेश्टे स्टेटमेंटाय दिता आसतले की आपणाची जाता म्हणून. मात ऑन ग्रावंड ऑन रियलिटी कित्याक आमी जेन्ना ऑफिसांनी पळयता तेन्ना आमी पळयता 10 व्हडल्यो दायो मांडलेल्यो आसा 18 फायली 20 फायली 25 फायली अश्योच उरलेल्यो आसा आनी तेकाच लागून ते रोलिंग जाता फक्त रोलिंग जाता आनी तितून आमचेच अशें न्हू ऑपोजिशनाचेच न्हू रुलिंगाचेय आसा. आनी हे एडमिनिस्ट्रेटीव ज्यो फॉल्ट्स आसा ह्यो खंय ना खंय क्लियर करपाक जाय नाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणटा तें बंद जातलें स्लो डेव्हलपमेंट जातलें. आयज तुमी दाखयता सेंट्रल गव्हर्मेंट हें दिता तें दिता मागीर फुडें कितें जाता फुडें कांयच जायना तितलेच पुरती उरता. म्हणजे तू म्हणटा की हो असो सगळें सद्या कारभार चल्ला. म्हाका सांग कांय दिसा पयलीं एक रिपोर्ट येयल्लो की गोंय बेरोजगारीच्या बाबतींत म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत नंबर 2 जाला म्हण सद्या देशांत. सो हो इशू तुमी कितलेशेच फावट काडला बेरोजगारीचो कसो पळयता तुमी ह्या इशू कडेन. सरकार एके वटेन जॉबां दिता म्हणटा आनी दुसरे वटेन ह्यो वेळोवेळ अश्यो आंकडेवारी येता. सो तुमी हेचेर कितें भाश्य करपाक सोदता. पळय इंटरलिंक करूंक सोदता PWD जशें म्हणटा PWDची कामां जाता म्हणून अशें फुडें व्हरता पळय सेम थिंग जाला. आमी तुमकां जॉबां दिता म्हणटा आनी तेन्ना म्हटल्यार इलेक्शन तेंकता. आयज आमी इतली तेंप जाले म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक तरणाट्यांचो आवाज म्हणटा आमी आनी तरणाटे आमकां सांगता ते आमकां ग्रावंड लेवलाचेर फील जाता. ग्रावंड लेवल कितें सद्याक चालू आसा ते लोक भुरगे आयज अक्षरशा रडटा गांवांनी घरांनी आवय बापूय तेंचे रडटा. आयज जॉब कसो मेळटलो जॉब खंय मेळटलो हेजी प्रयास करता. मात हितून कशें आसा सरकार मानून घेवपाकूच तयार ना. सरकारा कडेन आयजून पर्यंत कांयच डेटा ना आनी जेन्ना कोणूय रिपोर्ट दिता आयज जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टीक एंड जो प्रोग्राम आसा इम्प्लिमेंट प्रोग्राम आसा हेंच्यांनी जो रिपोर्ट दिल्लो आसा हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट आसा आनी सेंटरान कोण गव्हर्मेंट आसा BJPचो आसा डबल इंजिनूच आसा. आनी तेंच्यांनी रिपोर्टान कितें घातलां 9.7% जी टक्केवारी आसा म्हटल्यार स्टेट्सा भितर गोंय टॉप आसा नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेशो. आनी जे युनियन टेरिटरी आमी सोडया कित्याक स्टेट इज डिफरंट आनी युनियन टेरिटरी डिफरंट आसा. आनी हितून जेन्ना गोंय नंबर 1 म्हणटा आमी आनी आयज लज दिसपाक जाय कित्याक सगळ्यांकून धाकटें राज आनी धाकटें राज टॉपार आसा अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता आसतले आयज गोंयचे गोंयकार भुरगे जे आसा ते कितले बेकार आसा. फक्त इलेक्शना टायमार भाशणां दिता आमी 10,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले आमी 20,000 करतले आमी 50,000 करतले आमी 1 लाख करतले आनी फक्त आपयता पंडाल घालता आनी मेलावय करता आनी तेचे फुडें कांयच ना. म्हटल्यार एक मेगा जॉब फेअर म्हणटा हो कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी काडला. हो जॉब फेअराचो कॉन्सेप्ट फक्त पयशे खावपाक काडला. हो आनी कित्याक लागून काडूं ना. आनी समज काडलेलो तांकां जेन्ना आमी रिपोर्ट मागलेली कितले जाण आजून पर्यंत कामाक आसा कांय रिपोर्ट ना. पयलू जे आहले कितें आसा आयज मोपा सारको मोपा एअरपोर्टार दवरलेलो कितले जाण गोंयकार कामाक आसा कांय रिपोर्ट ना कांयच तेंचे कडेन येना. काम केले गेले कोण आसा कितें आसा कांय ना.
दुसरें आतां इतल्यो इंडस्ट्रीज आसा गोंय राज्यान आमचो जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनल बिलान आमी डिमांड घातलेलो तितून एक डिमांड आसा तितून 80% जे प्रायवेट सेक्टर जॉब्स आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळचे म्हणून आनी हो हेकाच लागून आसलो कित्याक आयज ही लज जाल्ली आसा म्हणल्यार लज अक्षरशः जो बीजेपी सरकार आसा ताका लज जाल्ली आसा ही लज कित्याक लागून जाल्या कित्याक हें करूं ना तेंच्यांनी आनी हें करपाकूय सोदिना कित्याक आयज तांकां गोंयकारांचे पडलेलेच ना आनी हे जे आमचे तरणाटे आसा आयज ते बेरोजगारीन वचा तुमी आमकां काय पडलेलें ना इलेक्शना टायमार आमी जाय ते पयशे दितले जावं आनी कितें वाडटले आनी तेन्ना तुमी मतां मारतले हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो तेंच्यांनी लोकांच्या मदीन घातलेलो आसा आनी गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा कारण आमचो जो डिमांड पयलो आसलो तो 80% प्रायवेट सेक्टरान जॉब कित्याक ही जी जमीन आसा ही आमची आसा आयज ही जमनीचेर ते येता सगळे आपणाचे इस्टॅब्लिशमेंट करता उदक येता लायट येता रस्ते बरे आसता तांकां सगळें जाता आमचे टॅक्स पेयराचे मदीं जाता पण भुरग्यांक जें काम मेळपाक तरणाट्यांक जें काम मेळपाक जाय तें काम मेळना आनी बऱ्यो मल्टीनॅशनल कंपनीज आसा गोंयांत आनी तुमी पळयता आसतले वेर्ना सारक्या इंडस्ट्रियल स्टेटान बऱ्यो बऱ्यो कंपनीज आसा आमी बाकीचे 19 इंडस्ट्रियल स्टेट्स आसा मात 19 इंडस्ट्रियल स्टेटीन वचून आमकां गोंयकारांक जो कामां मेळपाक जाय ती कामां मेळना आनी हेकाच लागून ही बेरोजगारी वाडत आसा आनी जेन्ना मिनिस्टरान जो रेव्हेन्यू मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर आसा तेणेन स्टेटमेंट केल्लो की आपूण 3 म्हयन्या भितर डेटा दिता म्हणून जो सर्वे काडटा आनी डेटा दिता म्हणून अजून पर्यंत 3 म्हयने जावन गेले परत वर्स जाले वर्स जावन आतां ह्या एसेंब्लीन जाले परत आतां फुडें गेले म्हाका दिसता फुडल्या वर्साय जावचें ते इलेक्शन पर्यंत अशेंच रगडीतले आनी मागीर डेटा कांयच दिवपाचो ना आनी गोंयकारांक अशेंच सकयल दवरितले फक्त इलेक्शना टायमार परत अनाउन्समेंट करतले 10,000 20,000 जॉब्स म्हणटले आनी आमी कामाक लायतले पूण विरेश तूं आतां म्हटलें की सरकारा कडेन नोकरी दिवपाक जमना आनी ते फटी मारता आनी इलेक्शन टायमार ते फक्त लोकांक फटयता पूण सरकार दुसरे वटेन म्हणटा की आमी राज्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले आमी पूल बांदले आमी शाळा बांदल्यो सो तेचेर तुमी कांय कित्याक उलयना की हेचेर तुमी टिका करता बरोबर पूण सरकार असो आर्ग्युमेंट करता की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर केला गोंयान येदे व्हडले पळय आतां बरी तुवें हें काडलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर केला आयज इन्फ्रास्ट्रक्चरान मनशाचें पोट भरता मनशाची केन्ना पोट भरता जेन्ना तूं कामाक लागतलो कामाक लागलो नाल्यार तुजें सेल्फ डेव्हलपमेंट जातलें खंय ना खंय तुजी फॅमिलीची डेव्हलपमेंट जातली आनी हें व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फ्रास्ट्रक्चर करता व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव आनी एक तुमकां एग्जांपल दिवंक सोदता आयज प्रायमरी स्कूल प्राथमीक शाळा ज्यो आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां तुमी म्हणटा व्हडले व्हडले पूल दाखयले फोटो मारले म्हणून जायना ज्यो प्राथमीक शाळा गांवांनी आसा ह्यो सांबाळून दवरपाक जाय आनी आयज ह्यो बंद पडपाक पावल्यो आसा आनी सगळे प्रायवेटायज करपाक सोदता हांव तुमकां कितलेशे आमचे मीन्स म्हाज्या मतदारसंघान पासून कितल्योश्यो बंद जाल्या आनी आतां पासून बंद पडपाचे हेजेर पावल्यो त्यो पासून आमी साल्वार केल्ल्यो आसा कित्याक ते मर्ज म्हणटाले एक मर्ज जेन्ना जाले मागीर शाळा बंद म्हणल्यार अशेंच जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे सांबाळपाक जातले भाऊसाहेब बांदोडकर त्या टायमार धोरणांतले की प्रत्येक गांवांनी जावं वाड्या कडेन शाळा आसची म्हणून आयज तो धोरण तेंच्यांनी खंय दवरिल्लें ना ते जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर जयंती आसता तेन्ना फुलां घालता मात तेच्या नंतर कांयच ना जे धोरणां आसा जावं खंयचे आमचे जे एड्युकेशन मिनिस्टर जावं आनी कितें कोण खूब जाणांनी कितें कितें आपणाक चिंतून येयल्ले आसतले पण ते आयज सगळे फाटीं दवरिल्ले आसा आनी तांकां फक्त जाय आयज प्रायवेटायज करपाक जावं एडेड करपाचें कोण एडेड इंस्टिट्यूट आसा तांकां दिवपाचें पण गव्हर्मेंट आपूण कांय चलोवंक सोदना आयज टिचरी थंय कमी आसा हेजेर कोण लक्ष दितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तुमी तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं करपाक जाय पोकळ इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तूं जे करता ते पोकळ आनी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना करता तो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्वॉलिटी आसपाक जाय स्टँडर्ड आसपाक जाय आयज तुमी म्हणटा अटल सेतू तुमी पळया अटल सेतूची हालत कितें जाल्या कितले फावटी दुरुस्तीक काडलो जुवारी ब्रिजार पळया तुमी जुवारी ब्रिज आतांच चालू जाल्लें आसा म्हटल्यार प्रत्येक कडेन तुमी व्हडले व्हडले जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडटा जी क्वॉलिटी ऑफ वर्क म्हणटा पळय तो क्वॉलिटी ऑफ वर्क ना आनी हो कित्याक लागून ना कित्याक हांगा कितलेशे करप्शन चालू आसा आनी हे सगळ्यांक खबर आसा कसलें करप्शन चालू आसा ते आनी ह्या करप्शनाक लागून हांगा हे जे डेव्हलपमेंट जें आसा ते डेव्हलपमेंट ते क्वॉलिटी प्रमाणे जायना आतां तुमी स्ट्रेच पळया स्टार्टींग फ्रॉम पेंजीम टू आमचो वेर्ना जो स्ट्रेच आसा तेजी लेवलिंग पळया फुडलो स्ट्रेच हे सायडीन पर्वरीच्यान फुडें गेला पळय पत्रादेवी पासून तो स्ट्रेच पळया कितें जाल्लो आसा तेची लेवलिंग सारकी आसा क्वॉलिटी ना तुमी इतलो पयसो घातला टॅक्स पेयर्स मनी घातला मात तेजो क्वॉलिटी एंड स्टँडर्ड ऑफ हे वर्क आसा पळय तो ना जेन्ना RG पक्ष स्थापन जालो तूं एक असो लिडर जो वेचून येयलो म्हणजे व्हडल्या हायचेर एक विधानसभेर तूं आमदार म्हणून जालो आतां लोकसभा तेंकता कशें चल्लां काम RGचें तूं स्वता आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करता विधानसभेन ऑर्गनायझेशन कशें काम चल्लां आनी लोकसभे खातीर कितें स्ट्रॅटेजी आहा दोनूय हे तुमी लडयतले मतदारसंघ उत्तर आनी दक्षिण काय आनी कितें वेगळ्यो उलोवप कोणा वांगडा पक्षा वांगडा युती बिती तसलें कितें
पयलू म्हणजे जेन्ना आमी लोकसभेक आमी पयलूच आमच्यांनी अनाउन्समेंट केल्लें की आमी दोनी कडेन वयतले म्हणून ऑलरेडी आमचो जे ऑर्गनायजेशन आसा जें आमी चालू केल्लें आनी ऑर्गनायजेशन आमचें खूब बरें काम चालू आसा आनी प्रत्येक मतदारसंघान आमी रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना म्हणटा एक पॉलिटिकल पार्टी ही आयज थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी गोंयांत आसा म्हणजे वोट शेअरा प्रमाणे आनी जेन्ना वोट शेअरा प्रमाणे आमी नवीन पार्टी न्यू रिजनल पक्षा भितर आमी नंबर 1 आसा आनी तितून जेन्ना आमी काम करता आतां ऑर्गनायजेशन जो स्ट्रक्चर आसा तो आमचो ऑलमोस्ट बिल्ड जाल्लो आसा आनी डिफरंट आमचे जे हें आसा कमिटीज आसा त्यो कमिटीज जाल्ल्यो आसा आनी ते कमिटी आतां ते आपणाची कामां करपाक लागलेली आसा लोकसभे बाबतींत जेन्ना आमी उलयता लोकसभेक आमी खुबसो आमचो प्रयास करीत आसा आमी ग्रावंड लेवल म्हणल्यार जे गांवांनी आमचे इश्यूज जे आसा थंय थंय पावता गांवकारां कडेन मेळटा गांवच्या लोकां कडेन मेळटा तांकां कितें जाय तें विचारून घेता आनी कशें आमी फुडें वचोंक जाय तेंय आमी जाणून घेता सो हें जेन्ना जाता ताका मातसो टायम वयतलो आनी आतां हो जो टायम आसा तो आमी ऑलरेडी खुबशीं आमची कामां केल्लीं आसा आनी लोकां कडेन खूब एक्सपेक्टेशन आसा आयज कितें जाल्लें आसा आयज लोक गोंयकार जो आसा तो गोंयकार आयज खूब दुखल्लो आसा आतां तुमी पळयता आसतलें जेन्ना काँग्रेसीचे आमदारांक कशें बीजेपीन घेवन गेले तेन्ना खूब आनीक दुखलो म्हणटा हें जे दुखापत आसा तो चालूच आसा आनी हेका लागून जो ट्रस्ट बिल्ड करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी हेका लागून आमचें जें काम आसा तें सातत्यान चालू आसा आनी हितून जे सगळे आमचे जे तुमी पळयता आसतले नवीन लिडर्स हांव एक आमदार म्हणून म्हणिना आमचे प्रत्येक कडेन तुमी पळयता आसतना नवीन लिडर्स तयार जाता आनी नवीन लिडर्स जायत रावतले कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स हें बिलीव करता आनी मनोजी हें बिलीव करता की आमकां आमचे लिडर्स तयार करपाक जाय जे लिडर्स नेतृत्व बरें दिवपाक शकता आनी ट्रुथफूल आनी ऑनस्ट रावपाक शकता आतां कितें म्हणटा की खूब जाण अशें म्हणटा की बाबा तुमचे नवीन भुरगे आसा नवीन हे यंगस्टर्स आसा आनी तुमी यंगस्टर्सांक तुमी एज अ फेस म्हणून दाखोवंक सोदता हांव तांकां इतलेंच म्हणूंक शकता हांवूय एक यंगस्टरूच जाल्लो हांवूय एक नवीन युवा तरणाटो जाल्लो आनी तो तरणाटो फुडें गेलो मनोजूय तरणाटो आसलो विश्वेशूय तरणाटो आसलो सो हे आमचे सगळे तरणाटे चडशे जे आमच्या वांगडा आसले तितले तरणाटे मॅक्सिमम बाकीचे खुबशे एल्डरली आसले जाणटेले आसले पण मेन फोर्स आसता तो यूथ जाल्लो आनी यूथ फोर्स अशें म्हणटा जेन्ना यूथ उठटा तेन्ना सगळ्यांची फुट्टा आनी हे 42% जे वोटर शेअर आसा गोंयांत सद्याक तरी ते यूथ आसा यूथ जनरेशन सो हे आमकां खूब पॉझिटिव्ह पडटा आनी ताका लागून जेन्ना यूथ समज आपणाच्या आवय बापायक सांगता जावं आपणाच्या रिलेटिव्हाक सांगता ते अवेरनस खूब बरें जाता सो ह्या बाबतींत आमचें काम चालूच आसा आनी आमची जी पार्टी आसा ती सामकें आतां मोल्ड जायत चल्लेली आसा आनी बरो आमकां रिस्पॉन्सूय बरो मेळटा लोकां कडल्यान अपेक्षाय खुबशी आसा कित्याक एक होप असो दिसता लोकांक की रेव्होल्युशनरी गोवन्स फुडें कितें ना कितें करूंक शकतले आनी फुडें सरकार स्थापन करूंक तुमी जेन्ना म्हणटा पळय अशें आतां एकदां उलोवपी अशें म्हणटा लोकूय चर्चा करता की विरेशाक एक तो फ्लूक म्हणून एक चान्स पडलो आतां लोक खंय विरेशा वांगडा सांगतात रे आतां लोकांक कळ्ळें की विरेशा कडेन कामां जायना बी तूं स्वता तुज्या कामाचें एनालिसीस तुका ज्या लोकांनी निवडून हाडले ते लोक आयज कितले तुजे फाटल्यान आहा तुका कितें दिसता तुजें मत कितें हेजेर पळय विरेश ना दुसरें हेका विचारपाचें कारण म्हणजे प्रत्येक आमदार मंत्री एक संवय केल्ली आमदार मंत्र्यांनी की जावं टुर्नामेंट पयशे दिवप आनी कितें पयशे दिवप तुमी अशी घोशणा केल्या की लोकसभा तुमकां लडोवपाकूच लोकां कडल्यान तुमी पयशे घेता सो अशा फाटभुंयेर तूं आतां पयशे दिता काय कितें लोकांक लोक तुज्या कडेन मागता काय कितें काय तुज्या विचारसरणी प्रमाण लोकांनी आपली मेंटेलिटी तुज्या मतदारसंघान तरी चेंज केल्या पयलू म्हणजे जेन्ना आमी हांव निवडून येयलो निवडून कसो येयलो हांवें कोणाक पयशे दिल्ले ना कोणाक दादागिरी करूंक ना आमी आमचे जो ऑब्जेक्टीव आसले आमचे जे एम्स आसले आमचे जे धोरणां आसली ही सगळ्या लोकां फुडें पावयली आनी लोकांक सांगलें की अशें अशें आसा हें करपाक जाय आनी हें गोंया खातीर आमकां बेनिफिशियल आसा आनी गोंय राखपाक जाय गोंयची आयडेंटिटी आसा अस्तित्व आसा तें राखपाक जाय आमचो जो एंटायर गोंय आयज डिस्ट्रॉय जाता हें राखपाक जाय हें जेन्ना आमी पावयलें घराघरांनी वचून डोर टू डोर केलें आनी सातत्यान म्हटल्यार ऑनेस्टली आमी कोणा कडल्यान अशें हें करूं ना आनी लोकांनी आमकां तेजो मिन्स खुबशे लोकांनी म्हणजे जाणट्यांनी पासून आमकां काडून एक 200 रुपया दिले कोणाक 100 रुपया दिले म्हणजे विधानसभे इलेक्शनाक पयलीं सो जेन्ना तो होप आसा होप भितरल्यान आसा आनी काळजान आसा आनी ते आजून पासून आमकां खुबशे जे आमचे वोटर्स आसा ते वोटर्स आजून पासून सांगता की आमचें हें काम जावपाक जाय आयज ते ओपनली सांगपाक शकता कित्याक हांव असो मनीस न्हू की घरा रावतलो जावं ऑफिसान बसून रावतलो अशें न्हू म्हणजे गांवांत खंय आसा कितें आसा समस्या कितें आसा ती समस्या वचून पावोवपाक जाय आनी तेंची कामां करून घेवपाक जाय हें आमचें काम आसा जेन्ना हांव म्हणटा की बाबा ऑफिसराक आपय तूं हें करूंक जाय अशें म्हाजें न्हू म्हाजें काम कितें हांव ऑफिसांनी वयता डिपार्टमेंटान वयता विजीट करता आतां खूब जाण म्हणटाले की डेव्हलपमेंट जायना हांव डेव्हलपमेंट जायना हितून तांकांय सांगपाक सोदता की सानंद्री मतदारसंघान जे डेव्हलपमेंट आयज चालू आसा ते तुमी येवन पळोवचें
कशें डेव्हलपमेंट करता, कितें डेव्हलपमेंट चालू आसा. आतां आमचो परवा सोमरा दिसा आमी हेजो अंडरग्रावंड केबलिंगाचो हें फावंडेशन स्टोनाचें हें करता, लायन करता. सो हें जें आसा अंडरग्रावंड ऑलमोस्ट चडशी कडेन आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग जालें, 90% अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम जाल्लें आसा. सो थोडेंच काम उरलेलें आसा, तेंय कंप्लीट जातलें. तशेंच आतां उदकाचो कितलोसो प्रॉब्लेम आसलो, आतां मॅक्सिमम जो उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जाल्लो आसता. म्हटल्यार 80% 85% उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा. आनी आमी आतां आनीक उदक आमकां आनीक प्रमाणान उदक जाय हें आमी घातलेलें आसा ऑलरेडी. आमचें तेंय काम चालू आसा. सो 2-3 प्रपोजल आसा ते कंप्लीट जातले. हें कितें आसा, हें ग्रावंड लोकांक खबर आसा. तुमी जेन्ना वचोन विचारतले, कित्याक आमच्या सानेंद्र मतदारसंघात तुमी विचारतले तेन्ना तुमकां लोक सांगतले की खरें कितें आसा आनी कितें ना तें. कित्याक थोडे जाण कोणाचे आसतले, खंयच्याय पक्षाचे. आमी तितून आमी खंयचो पक्षाचे आसा आनी खंयचे आसा हें आमी पळयना. आमी लोकांक म्हळ्यार जेन्ना म्हाका निवडून दिला त्या लोकांची म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. मागीर सगळो भेदभाव विसरून तेंचें काम करपाक. प्रत्येक जाणांक उदक मेळपाक जाय हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी हेका लागून आतां तुमी पळयता आसतले पाये म्हणून आमचो जो गांव आसा, जावं शिरीगांव गांव आसा, जावं आमचो जुवारी म्हणून गांव आसा, आमचो कुर्का गांव आसा, आमचो नेवरा दोंगरी आसा, सुर्लाबाट आसा, हांगा उदकाक खुबशे प्रॉब्लेम जाताले. आयज उदकाचें जें प्रॉब्लेमाचें प्रमाण आसा तें खूब कमी जाल्लें आसा. जुवारीर, पाये, मोरगाद आनी शिरीगांव हांगा ऑल्टरनेट डेज उदक येतालें. म्हळ्यार पयऱ्यान उदक येतालें. तुमी चिंतूंक शकता आसतले पयऱ्यान 2 वरां उदक येतालें आनी तें उदकाक लागून सस्टेन जातालें. आयज तें आमी कंटिन्युअसली एवरी डे आमी थंय उदक दिता, प्रोवायड करता. खंय पायपलायन नासली थंय पायपलायन घातलेली आसा. आनी अशें न्हू तें काम आमी सगळ्याक सांगना, म्हणजे लोकांक खबर आसा की आमी कितें काम केल्लें आसा तें. आनी जे खंय स्ट्रीट लायटी बसून ना, आयज खुबशे स्ट्रेचार स्ट्रीट लायटी नासल्यो, त्यो स्ट्रीट लायटी घातलेल्यो आसा. खूब कडेन पावर सप्लाय आयज खूब कडेन फेलियर जाताले, पोल्स पोन्ने आसले, जावं केबलिंग पोन्ने आसली, ती आमी चेंज करून घेतले. सो हें जें काम आसा हें चालूच आसा. तशेंच आमी आतां एग्रीकल्चर सेक्टरान आतां खुबशे जाण म्हणटा की एग्रीकल्चर व्हेरी डिफिकल्ट. आमी तो एज अ चॅलेंज म्हणून घेतला. आमी आमचो फार्मर्स कनेक्ट म्हणून एक इनिशिएटीव सुरवात केल्ली आसा. आनी फार्मर्स कनेक्ट इनिशिएटीव आमी अशें केल्लें आसा की आयज कितें आसा, शेतां खूब जाणांची टेनंट्स म्हणून आसा, बट तेंचे पुर्वजांचे म्हटल्यार वडिलांची नांवां आसा आनी तेंची नांवां ना. सो ती करपाक लागून तेजोय आमी इनिशिएटीव चालू केल्लो आसा. आनी तशेंच ती शेतां रोवपाक लागून आमी कितलेशे कॅम्प्स ऑर्गनायज करता, जितून आमी तांकां अवेरनस करता की कशें शेतां रोवपाची. हांव फॉर एग्जाम्पल आमच्याच गांवांचें सांगता तुमकां. आमच्या गांवांत एक अरावंड 20,000 सुमार स्क्वेअर मिटर जागा रोयताली. म्हटल्यार खाजन आमचे गोंयचे सगळ्यांकून व्हडलें म्हणूंक शकता तुमी. म्हटल्यार एक 20,000 म्हटल्यार रोयताली. जेन्ना हांव निवडून येयलो आतां 35,000 सुमार जाली गेल्या त्या वर्सा. फावट आमी 65,000 स्क्वेअर मिटर कल्टिवेट करून हाडल्या. म्हटल्यार भात शेती जी आसा ती 65,000 वाडयली. आनी तेच्या फुडें आनीक वाडोवपाचें आसा. आनी खुबशीं कामां आसा, कित्याक आमकां थंय बांद बांदपाक जाय, थंय आमकां वॉटर चॅनल्स जावपाक जाय, थंय आमकां बरें ट्रॅक्टर वचपाक लागून रोड वाड जाय. सो हें कांयच जाल्लेलें ना. आगासेम विलेजीन ते एक टायमार आसले की कमी जाताली शेती. आयज थंय 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन आमी शेती केल्ली आसा. तशेंच भाटीम विलेजीन आमची बऱ्या प्रमाणान शेती आसा. आतां दोंगरी आनी आमचे मंडूर जो गांव आसा थंय आमी शेती वाडोवपाक सोदता, बट थंय आतां बांदाचो प्रॉब्लेम आसल्या कारणान तें जायना. आनी बांदाचो ऑलरेडी आमी टेंडरींग बीन जाल्लो आसा तेजो. आतां फायनल ऑर्डर मेळ्ळी म्हणटकूच तो एक बांद जातलो. तशेंच 2 बांद आनीक उरलेले आसा, ते कुमारजुंवेन पडटा, कुमारजुंव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, पण तो करमये जो आसा तो इंटरकनेक्टेड आसा. आनी थंय आमचे खुबशे शेतकार आसा. ते ऑलमोस्ट अरावंड 14 करोडाचो आनी 17 करोडाचो सुमार 2-3 बांदांचे टेंडर आसा. आनी तेय फायनान्साक लागून उरलेले आसा. ते सेम थिंग सांगता तुमकां की ते नोट मारून धाडटा परत आनी येता. म्हटल्यार कशें आसा, ती उमेद आसपाक जाय की ती शेतकारांक खंय ना खंय आमी डेव्हलप करपाची. सो अशी जी कामां आसा ही चालूच आसा आनी चालू उरतलीच. कितलेशे बांद जावं कितें मोडलेले आसले ते आमी रिपेर करून काडले. खूब कडेन आतां नवीन जे प्रकल्प आसा तो चालू करता. इरिगेशन सिस्टम सुर्लाबाट म्हणटा थंय आमी इरिगेशन सिस्टम चालू केल्लो आसा. वॉटर सप्लाय तांकां म्हटल्यार कितलींशीं शेतां रोयता. सो हे जें आसा तें आमी कंटिन्युअसली चालू. ही तुजी कामां मतदारसंघान चालू आहा, जी भायर लोकांक दिश्टी पडना. पूण त्या लोकांक, तुज्या मतदारसंघातल्या लोकांक खबर आसा कितें चल्लां अशें म्हणटात. आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक सारकें खबर आसा कितें चल्लां तें. आनी नवीन जे रस्ते बांदपाचे आसा, आयज कितें आसा खुबशे नवीन रस्ते आमी घेतलेले आसा, तेजोय प्रोसेस चालू आसा. थोडे कितलेशे पेंडींग आसली कामां, ती पेंडींग कामां आमी करून काडलेली आसा. सो हें कितें आसा, आयज तो प्रोसेस करून पर्सनली विजीट करून डिपार्टमेंटाक सांगून, डिपार्टमेंट ऑफिशल सांगून हें करपाक आमी केल्लें आसा. आयज
जो एक खुबशे आमकां प्रॉब्लेम जाताले ती डेव्हलपमेंट म्हणटा तो ग्रावंड नासलो. आतां आयजूच आमी एक विजीट केल्या सर्वेराक घेवन, तो म्हणजे कुर्का ग्रावंडाक लागून. ऑलरेडी आमी सीएमा कडेन मिटींग घेतली, मागीर बाकीचे ऑफिशियल्स जे आसा, डिपार्टमेंट्स आसा, सगळ्या कडेन मिटींग घेवन आमी एक कुर्का ग्रावंडाक लागून प्रिझन्साची प्रॉपर्टी हे केल्ली आसा. म्हणजे ते थंय आमी ग्रावंड 20,000 स्क्वेअर मिटर आमी डिमांड केल्लो आसा, आनी थंय आमी ग्रावंड म्हणजे बरो पैकी ग्रावंड. कित्याक कुर्का बांबोलीम जी तलावलीम पंचायत आसा तितून ऑलमोस्ट 7 विलेजीस आसा, आनी 7 विलेजींक अजून पर्यंत ग्रावंड नासलो. सो हें जें काम आसा, हें काम स्लो चालू आसा, आनी हें फुडें जेन्ना सगळें जातलें तेन्ना लोकांक सारकें दिसून येतलें की आमी कितें काम, जेन्ना ते कंप्लीट जाले उपरांत कळटलें. कंप्लीट जाल्या उपरांत सगळ्यांक कळटलें की आमी कितें कितें काम केल्लें आसा. ना, हें तुका कित्याक विचारलें, आतां प्रत्येक जाण वेंचणूक म्हटली काय तांकां फक्त पयसो दिसता. आयज समजा एक सामान्य भुरगो एका घरांतलो, जर ताका उमेद जाली की चल आपुणूय लोकांची सेवा करुया प्रामाणीकपणान, जाल्यार ताका एक कन्स्टन्स आसता तो म्हणजे आपल्या कडेन पयसो ना. सो तूं कितें ह्या अशा तरणाट्यांक तूं कितें सांगूंक सोदता, कित्याक होप हो एकूच गजाल आसा जेचेर चेंज जावंक शकता. सो तूं त्या प्रोसेसांतल्यान सगळ्याक गेला, तुज्या कडेन म्हणटा तसो पयसोय नाशिल्लो, पूण तूं एक तुमचो रोड मॅप तयार करून तूं लोकां कडेन गेल्लो आनी लोकांनी तुका संदी दिली. सो अशा भुरग्यांक तूं कितें सांगूंक सोदतलो? पळय, भुरग्यांक एकूच हें आसा, मॅसेज आसा. ती मॅसेज म्हणजे भुरग्यांनी होप सोडचो न्हू. कारण आयज अशें आसा, गोंयांत खुबशीं कामां जीं आसा ती आमी समज फुडें सरून केली जाल्यार आमी खूब कितें करूं शकता. बिजनस धंदे, वुमन्स एम्पावरमेंटाचे करूं शकता. म्हणजे तरणाटे आयज कितेंय करूं शकता. म्हणल्यार आयज बायलांक समज आमी हेल्प केली जाल्यार ती मार्केटिंगान आमी हेल्प करपाक शकता. जावं काम आतां इंडस्ट्री धर, आमी समज एकटे येयले आनी इंडस्ट्रीक समज सांगलें, इंडस्ट्रीचे जे कंपनी आसा तांकां सांगलें की आमच्या भुरग्यांक ते कामां जाय, कशें वचता, आमचे इतले भुरगे बेकार ते जावपाक शकता. मात हो होप भुरग्यांनी सोडूंक जायना. कित्याक जेन्ना आमी सुरवात केल्ली तेन्ना आमकां खुबशे आडखळी येयल्ल्यो, आनी आडखळी आजून पासून येयत आसा. कित्याक आमचे कडेन पयसो ना, आजून पासून पयसो नात. कित्याक आमकां काम करपाक जर सत्याच्या मार्गान काम करपाक, आनी सत्याच्या मार्गान जेन्ना आमी काम करता देव हात धरून व्हरता. जो राखणदार आसता तो हात धरून घेवन फुडें वयता, आनी तेच आयज हात धरून फुडें वयता म्हणून आमी फुडें वचना. नाल्यार आमी फाटीं उरतले आनी आमकां कोण कॅरच करचो विचारचो नासलो. लास्ट क्वेश्चन विचारता. एक व्हडलो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट गोंयचो जेचेर खूब वाद जातात, आजून पर्यंत तो सक्सेसफूल जाल्लो ना, तो म्हणजे IIT. पयलीं काणकोण, मागीर सांग्यार, मागीर सत्तरी, आनी आतां परत सांग्यार आतां IIT गेल्ली आसा. एज अ एक लेजिस्लेटीव एक तूं आमदार म्हणून IIT सारको प्रोजेक्ट हो गोंया खातीर इम्पॉर्टंट, कित्याक एक व्हडलो एज्युकेशनल प्रोजेक्ट. सांग्यार IIT आतां जी 11 नवी अधिसूचीत जागो केल्या, तेचेर RJची भुमिका कितें आसतली? तुमकां जाय थंय जाल्लो काय? कारण जेन्ना विरोध जाला, फॉर एग्जाम्पल वाळपय जेन्ना जालो, RJन एक व्हडलो रोल प्ले केलो भितर लोकां वाटेन रावन आनी हें. सो आतां फुडें तुमची कितें हेचेर हें आसा? पळय, RJचो सदांच असो रोल आसा की गांवच्या लोकांक कितें जाय तें आमी हें करता, तेंको दिता. आतां अशें न्हू की सरकाराक कितें जाय तशें न्हू. आमी गांवच्या लोकांक, म्हटल्यार आयज फाल्यां सांग्याच्या लोकांनी समज आमकां उलो मारलो की बाबा असो येता, आमची शेतां वयता, आमची भाटां वयता, आमचे दोंगर वयता, आमची काजी वयता, हें समज वयता, आनी थंय आयज आमचे जे गांवकार आसा तांकां समज दिसता की असलो प्रोजेक्ट जो आसा तो एनवायरमेंट हानिकारक आसा, जावं एनवायरमेंट आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, आमची शेतां भाटां दोंगर हें राखपाक जाय. तशें सेम थिंग मेलावली सारकें हितून जालें. मेलावली असोच आमकां आवाज येयलो आनी अशेंच आमकां तें सांगलें तेंच्यांनी की अशें आसा, आमची सगळी काबार जाता, नश्ट जाता, आनी तेजेर आमी जगता. अशें समज आसा नाल्यार आमी रेव्होल्युशनरी घेवन सदांच तेंच्या कडेन आसतले. आनी समज ते कॉन्फिडन्सान घेवन, समज गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन समज ते हें करता जाल्यार ते तितून आमी हें करूं शकना. कित्याक आमी कितें आसा ती मेन म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोन्स मेन म्हटल्यार गांवच्या लोकांक एम्पावर करता, आनी गांवच्या लोकांक समज दिसता की अशें आसा तें सारकें ना जाल्यार आमी तेंच्या कडेन सदांच रावतली. सो तुमचें म्हणणें की सरकारान सगळ्यांक विश्वासान घेवन फुडें वचचें ह्या हेचेर? हय, खंयच्याय प्रोजेक्ट जो सरकार हाडटा तेन्ना थंय विश्वासान घे. आयज तुमी पळयता आसतले जोनींग प्लॅन जो पेडणे सारके हाडटा तितून लोकांक विश्वासान घेवन, आनी चडशे जे प्रोजेक्ट आसता ते लोकांक विश्वासान घेयनासतनाच प्रोजेक्ट हाडटा. कित्याक तांकां पयलूच दिसता की ते प्रोजेक्ट जावपाचे ना. म्हटल्यार तेंची तितली नेगेटिव्हिटी आसा. म्हटल्यार सत्तेन आसून बसून आयज तेंचे कडेन 33 आमदार आसून बसून तेंकांच कॉन्फिडन्स ना की आपूण हें करूंक शकता म्हणून. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले तेंचे भितर कितली नेगेटिव्हिटी आसा. सो हें जेन्ना म्हणटा तेन्ना लोकांक विश्वासान घेवपाची खूब गरज आसा. आतां तुमी भोमा सारके हितून बसून पळया, तुमी थंय इतलो इश्यू जालो, बाकीचे कितलेशे कडेन आमी वयता थंय इश्यू जालो, थंय उडीर गांवांत थंय इश्यू जालो. सो हांगा तुमी लोकां कडेन उलोवंकूच सोदना, लोकां फुडें वचपाकूच सोदना, आमदार वचपाक सोदना, मिनिस्टर वचपाक सोदना, CM वचपाक सोदना. म्हटल्यार लोकांक सोडून दिता आनी आमी करतले ते करतले, करून दाखयतले मागीर लोकूय दाखयता तांकां आमी कितें करूंक दिवचे ना म्हणजे दिवचे ना, लोकूय करून दाखयता.
सो ह्या हेचेर ही तुमची भुमिका स्पश्ट आसा. हय, स्पश्ट. विरेश बाब, तूं आयज टायमान टायम काडून येयलो आमच्या बरोबर आनी इतली मेकळेपणान भासाभास केली, तुजी मतां उक्तायली, आमच्या प्रस्नांक जापो दिल्यो, त्या बद्दल गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आनी आमच्या व्ह्युअरच्या वतीन तुका आमी थँक्यू म्हणटा. आनी अशेंच आमी तुका आपयल्या उपरांत तूं येवचो आनी आमच्या वांगडा भासाभास करची अशें तुजे कडेन मागता आनी आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. देव बरें करता. तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.